गोय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात आणि बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतलो हाची आस्त दवरता अशें शिक्षण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या नव्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणा वेळार शिक्षण मंत्री उलयताले। अजूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां बोर्डांतल्यान अपेक्षा आसा आणि निश्चितरित्या बोर्ड त्यो अपेक्षा पुराय करतले। गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता आणि 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिले की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आता ह्या बिल्डिंगेन तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या। त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले। नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी NEP 2020 ही आमी म्हणजे जेका आमी म्हणटा की प्री प्रायमरी लेवलाचेर आमी इंट्रोड्यूस केली। येता त्या काळात आमी प्रायमरीचेर इंट्रोड्यूस करतले आणि पॅरलली प्रसाद हॅव टेकन द इनिशिएटिव्ह एट द हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमचो सेक्रेटरी एड्युकेशन आणि हायर एड्युकेशनाचेरूय आमी इंट्रोड्यूस केला। सांगपाक खूब खोस भोगता जेन्ना जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो उल्लेख आणि ताज्यो मिटिंग्स जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट एट अ नॅशनल लेवलाचेर जाता ते मुद्दामून गोंयचो उल्लेख करता आणि सांगता गोंय सारकिल्लें काम नॅशनल एड्युकेशनच्या पॉलिसीच्या बाबतीत बाकी स्टेटींनी करचें हें जेन्ना सांगता तेन्ना आमकां प्राऊड फील जाता।